सरकार जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना सगळी सरकारी डिसिजनाक फायनान्शियल इम्प्लिकेशन येता. सो तेन्ना 1999 आनी 2007 जेन्ना ही डिसिजन घेतिल्लें तेन्ना सरकारान विचार करूंक ना फायनान्शियल इम्प्लिकेशनाचे. आनी आतां जे तुमी एश्युरन्स दिला की मे मेरेन हो इशू सेटल करतले, हे एश्युरन्साक फायनान्शियल इम्प्लिकेशन ना. स्पीकर सर, एज ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय 58 years फ्रॉम 60 years जेन्ना कमी केलें पळय त्या वेळार ताजे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन हें बेगीन फटाफट पे करणे. खूब लोक रिटायर जाले एका धपक्यान. परत जेन्ना एनाउन्स केलें पळय 2007 तेन्ना तुमी काडले आनी त्या 2007 जे कोण गव्हर्मेंट आशिल्ले, तुमी म्हणजे तूं न्हय पर्सनली, जे कोण आशिल्ले गव्हर्मेंटान हे आशिल्ले सगळे जाण, तांच्यांनी काडले आनी आपले जबाबदारी फुडल्या सरकाराच्या बोडार मारली. एज सिंपल एज दॅट. फुडें धुकल्ले तुमी रिटायरमेंट, म्हणजे रिटायरमेंट फुडें धुकल्ल्या मुळे फुडली सगळी रिटायरमेंट बेनिफीट फुडें गेलो. एक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे 10 लाखापासून 25 लाखापर्यंत कितले अमावंट जावंक शकता डिपेंडींग ऑन हाऊ मच ही हॅज विथड्रॉन. ऑल दॅट लायबिलिटी हॅज बीन पुश 2 years ahead टू द फ्युचर जनरेशन. पण दीस इज विथीन द लिगल पॅरामिटर्स. एज फार एज 1999 डिसिजन आसा पळय ताका फायनान्शियल लायबिलिटी पळयल्ली तांच्यांनी, प्रोविजन केलां, कारण ते अर्ली रिटायरमेंट जाले. 2007 फायनान्शियल लायबिलिटी हॅज बीन पुश फॉरवर्ड. सो फॉरवर्ड करता आसतना देर इज नो फायनान्शियल लायबिलिटी. पूण आन्सर दितना फायनान्शियल इम्प्लिकेशना खातीर आमी कॉम्प्यूट करूंक शकना अशें सांगिल्लें आसा हांगा. कितें टायम फ्रेम कॅनॉट बी वर्कड आउट बिकॉज ऑफ फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. हय, कारण ते कॅल्क्युलेट केल्या शिवाय खंयचो आतां डिसिजन तूं विचारता ते आतांच्या डिसिजनाचो. आतां डिसिजन जर तूं आमी घेतले जाल्यार ताजो कितली किंमत कॉस्ट येतली, ताजो रिपरकेशन कितें जातलें, कितलोय कॉस्ट जावं, तूं अन्याय जालो ताका न्याय तर दिवंक शकता जाल्यार आय डिनाय. टिचरांच्या आय हॅव डिनायड दॅट इट इज एन इनजस्टीस, बट देर इज सम पॉयंट दे आर रेजिंग वीच मे हॅव सम मिनींग. ताजेर आमी हे करता. श्री रोहन खवटे, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आहा न्ही ताका. रोहन खवटे, काय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसा न्ही. विजय बाब सेटल करतले. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 6B. Speaker sir, answer as per Cyclostat. Speaker sir, माझा प्रश्न आशिल्लो whether experts panel of experts was formed for the preparation of master plan on tourism. No sir मेळ्ळें. एक expression of interest 5/12/2012 हाजेर expression of interest आयला. Tender for selection of world class consultant for preparation of tourism master plan and tourism policy for state of Goa. माझा पहिलो प्रश्न आसा स्पीकर सर, whether the government in the past पयली had appointed a consultant for doing this master plan. If so, whether the government ahead complied with that particular master plan, if somebody had done a master plan before, if they had complied with the same, and whether there was any gap analysis done before deriving to the conclusion to release the new ad for a consultant. Speaker sir, म्हाका जे कितें उत्तर हांगा प्रश्न विचारला तेजें उत्तर दिलां हांवें. गेल्या सरकारान म्हणटा तो. तुम्ही आता नवो मागला न्ही consultant. Before this, did you? Was any government earlier? Did they think of appointing a consultant? If there was there a consultant similar to this? If it was, whether you all have studied that thing, when any gap analysis was done before deriving to the conclusion that you need to release a new consultant, you need to come with an ad for a new consultant. स्पीकर सर, तसो स्पेसिफीक जर प्रश्न विचारलो जाल्यार हांव कितें म्हणटा तें स्टडी करून येतलो, पूण म्हाका खबर ना. फुडलो विचार. स्पीकर सर, फेब्रुवारी 2011 एक रिपोर्ट आयिल्लो टुरिजम मास्टर प्लॅन गोवा 2011. इफ यू गो थ्रू द रिपोर्ट स्पीकर सर, म्हाका दिसता तेन्ना डॉक्टर विली वॉज द टुरिजम मिनिस्टर. द प्रोजेक्ट बॅकग्रावंड पळयलो आनी वॉट दे हॅड एनविसाज्ड एट दॅट पर्टिक्युलर टायम, that is the type of tourism that you need. Hinterland जे आमी आजूय उलयता, what is the infrastructure requirement, tourism policies जाय, tourism promotion board जाय, हे सगळे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली, बेड्स कितले रिक्वायरमेंट जाय आनी बेड्स कितले आसा एक्झिस्टिंग, हे तेन्ना 2011च्या रिपोर्टान ऑलरेडी दिल्ले आसा. नाव देर इज अ न्यू RFQ which has been floated. This RFQ, if you see, consists of almost 70 to 80% of the same contents which were shown in that Goa 2011.
So there is absolutely no study being done before this RFQ has been released. I would say my question is, who has done this RFQ? Whether anybody from the trade or experts from the industry were taken, any board was there to decide on this particular RFQ? काय कोणे बसला घराकडे आणि ताणे काढला RFQ आणि रिलीज केला? स्पीकर सर, हो जो प्रश्न विचारला अशें आसा की आमी जर का मास्टर प्लॅन जर का तयार करतले जाल्यार ताका कन्सल्टंट अपॉयंट करपाची गरज आसा आनी ते कन्सल्टंट कशे आसचे हे आमच्या म्हणण्या प्रमाणे गोंयांक जे कितें जाय पळय ते एक्सपर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन हेजी कमिटी एक केल्या आमचे कितें म्हणटा नाही तशें नाही रे. बट माय क्वेश्चन इज सिंपल. 2011 तुमकां एक रिपोर्ट आयलो बरोबर 2011 कर म्हणजे 2001 काडिल्लो रिपोर्ट हो तो कंप्लाय जालोच ना. देर वॉज नो एनालिसिस डन बाय द डिपार्टमेंट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट युअर गव्हर्मेंट, आय एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 10 years 11 years. After that the Department of Tourism floats another RFQ, another quotation for asking for new consultants, world class. When you are asking this particular thing and your Department of Tourism is serious of motivating tourism to a new scale, the study which has been done in this RFQ is similar to the one which is there in 2001. What requirement was asked in 2001, same thing you are asking in 2013 today. So the RFQ basically has the same content as that particular thing. म्हणून तुका जाता कोणे केलो RFQ हो? Who has done this RFQ to come to this base of asking for this type of a consultant, which is similar to the report which is given in 2001? सांगता ते बरोबर आहा की 2001 सालान जाल्लें पळय आनी आमी आयज 2013 सालान आसा आनी 2001 सालाचे आनी 2013 सालाचे हे कंपॅरिजन करून वचत जर त्या वेळाचें टुरिजम आनी आतांचें टुरिजम जाल्यार आमकां कशें आसा की आमकां चिंततना आनी फुडल्या 25 वर्सांचें कमीत कमी चिंतपाक जाय आनी तें जर करतलो न्ही डेफिनेटली तूं कितें सांगलाय पळय आनी आतां हांगा म्हटलां जो 2001 साल आमचो दोतोर बाब आसलो त्या वेळाचेर तोय कन्सिडर म्हणजे तोय हेजेर आमचे फायनल करतना जो आमी मास्टर प्लॅन करतले आनी आमकां फूल फ्लॅश करपाक जाय त्या वक्तार हेजेय थोडो आधार घेवन डेफिनेटली तेजो फुडें वचपाचो प्रयत्न करया. RFQ सारको ना तूं एडमिट करता? RFQ कित्याक सारको ना? It's almost same content what is given in the report earlier. So we are asking the consultant to give us the same report what has been given in the report of Goa 2011. तेच तुका सांगपाचो प्रयत्न करता. 2001 साल आनी 2000 हेजो RFQ नाल्यार टेंडर डॉक्युमेंट म्हणा. RFQ मरे. RFQ नाल्यार टेंडर डॉक्युमेंट म्हणा. तुम्ही फॉर आस्किंग फॉर द RFQ इज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन. स्पीकर सर, तुम्ही जर टेंडर डॉक्युमेंट म्हणटा RFQ यू आर टेकिंग फॉर कन्सल्टंट टू बी अपॉइंटेड. Qualification of a consultant. He is mentioning RFQ. Because I understand the meaning. English शब्दान समज हे करपा जाय. RFQ and tender समज धरले. I will go with tender. They are separate. Tender जो मागला tender. Let us get to the point. Let us get to the point. Request for proposal म्हण. RFQ म्हणटा दोजन तू. RFQ म्हणजे qualification आणि RFP म्हणजे tender. I will go with RFP. Let us go with the answer on that. ताजेर कितें आर्ग्युमेंट इंग्लिशाचेर? नो तूं कितें सांगला पळय म्हाका आतां हावजान तें वॅलीड आसलें 2011 पर्यंत. पूण कांयच जालें ना रे. कांय जालें पूण आमी नासलेच न्ही. न्ही आमी आत्तां येयल्या मरे एका जाल्यार. पूण आतां येयल्या नंतर नवें जें कितें करता पळय मास्टर प्लॅन फुडलो श्री पांडुरंग मडकयकर. न्ही म्हजो तिसरो प्रश्न येवना. न्ही तूं तोच प्रश्न तो प्रश्न म्हाका आन्सरूच मेळना. स्पीकर सर मात थर्ड प्रश्न एनी अदर सप्लिमेंटरी प्लीज. स्पीकर सर आय एम नॉट गेटिंग माय आन्सर टू दिस. Every time I am asking a question, I am not asking question. You are repeating same question. It is not. I am trying to explain to him what I am asking for. He is not giving me the reply. Not necessary that he gives to Because माझा simple विचारपाचो मुद्दा आसा. Your simplicity is complexity. माझा simple प्रश्न आशिल्लो कित्याक काय म्हणल्यार RFQ जो समज 2011 जो तांणी प्लॅन केल्लो जालो ना आणि आता मिनिस्टरान म्हणल्या प्रमाणे टुरिझम वाडला वेगळ्या दृश्टीन आसा. इफ यू आर लुकिंग एट टुरिझम इन अ डिफरंट मॅनर then the RFQ needs to be changed before calling for a consultant. Consultant तुम्ही marketing निलेश वाचरा marketing तुम्ही strategy दिता बाकीचे दिता. We have to club it. एक side he is asking for a PR agency for marketing strategy directly. Because माझो simple आसा whether RFQ with the RFQ ni tender आता काडटा RFP will be changed so that we basically see that the consultant who is coming comes with a proper approach. And whether before doing this, whether the tourism department will appoint a tourism promotion board to see that the consultant who is appointed gets in hands in gloves with the Goa government and does to see that we get what we need as a proper consultant. Simple. स्पीकर सर
पयले सुवातेर जो आदी मास्टर प्लॅन जांकां कितें जर प्रयत्न जाल्लो तो 2011 पर्यंत वॅलीड आसलो. सर आतां जे आमी कितें करूंक सोदता ते फुडल्या 50 वर्सांचे टुरिजम ह्या गोंयांत सस्टेन जावपाक जाय, बरें जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न करता. जर बरोबर न्ही, तर आतां जे फुडले कितें जो प्रयत्न करता पळय सादारणशे 12 म्हयने ते 18 म्हयने आमकां लागतले म्हणजे मास्टर प्लॅन तयार करपाक अपॉयंट जाल्या नंतर. आमचे कडेन सादारणशे 18 कंपनी आमचे कडेन ऑनरेबल मिनिस्टर एकूच सांगता, तुम्ही जो वर्क फ्लोट करता जे कन्सल्टंट तुम्ही कितें मागोवंक जाय, कन्सल्टंटाक तुम्ही प्रॉपर पिक्चर दिया, तुमकां कितें जाय तें ह्या हातून पिक्चर येना क्लियर. म्हणून आमची मागणी आसा फक्त की म्हजी एकूच मागणी आसा की तुम्ही जे कितें करता विथ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम टेक द अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो ऑफ द इंडस्ट्री, TTAG जावं टुरिजम बोर्ड जावं कोण आसा ते प्रमोशन बोर्ड फॉर्म करा, RFP जाल्यार परत चेंज करा, पूण एकूच वेळा सारको करा. लुक एट 50 इयर्स. स्पीकर सर 15 वर्सां पयलीं कसो पळय कोणाक कन्सल्ट केल्ले कितें केल्लें तें म्हाका खबर ना, पूण आतां आमी जे 18 एजन्सी येयल्ल्यो आसा वर्ल्ड वायड आमी येयल्ल्यो ज्यो आसा तातूंतले कोण तरी एक अपॉयंट करपा खातीर आमची तातूंत आमचो कमिटी एक फॉर्म केल्ली आहा 8 जाणांची. हे 8 जाणांची कमिटी फायनल करतली 18 पैकी कोण तरी एक, आनी तेज्या म्हऱ्यान बसोन ते जे आमकां आयडिया दितले आमची आयडिया तुजी आयडिया सांग आनी आख्ख्या हावजाचे कितें कोण जर असो आयडिया दिता त्यो एड करून निमाणो मास्टर प्लॅन तयार जातलो. ऑफकोर्स चेंज जातलो मरे. इट इज व्हॅलिड पांडुरंग मडकयकर 11 पर्यंत. बरें स्पीकर सर, आतां एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट पब्लीश केल्लो आसा आनीक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट पब्लीश करच्या पयलीं डिपार्टमेंटान टर्म्स ऑफ प्रिफरन्सीस कितें तयार केल्ले आसा काय कितें, आनी जे पेपरार एडवर्टायजमेंट दिल्या नंतर आयची स्थिती कितें आसा ह्याची? सध्या पोजिशन ऑफ दीस आमचे कडेन ताका जे 18 जाण येयल्या पळय तेंचे भितर तुका सांगला त्या प्रमाणे एकटो कोण तरी फायनलायज करपाचो आसा. त्या खातीर एकटो पळय कोण तरी फायनलायज जातलो ताका ताणें कितें करप, स्कोप ऑफ वर्क बरोबर न्ही, ताज्या खातीर म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा. जाय जाल्यार हांव ताज्या टेबलार थेयता आनी स्कोप ऑफ वर्क म्हणटा पळय हेज्या प्रमाणे फुडें वयतले. आनी तो फायनलायज करच्या पयलीं जे आमचे एक्सपर्ट आसा, जे आमची गोवा सरकारची किंवा आमचे डायरेक्टर आसूं, आमचे सेक्रेटरी आसूं, चीफ सेक्रेटरी आसूं, हेंची ती कमिटी केल्ल्या हेंचे कडेच फायनलायज जावन स्कोप ऑफ वर्क कितें आसपाक जाय पळय ते पयल्या नंतरूच फायनलायज जातलें. स्पीकर सर, I just want to intervene. Who are the members of this committee? स्पीकर सर, आमचे प्रिंसिपल R.K. वर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मायकल डिसुजा एडिशनल सेक्रेटरी, फ्रांसीस ब्रागांजा TTAG प्रेसिडेंट, मांगेरीस रायकर प्रेसिडेंट गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, संदीप भंडारी चार्टर्ड अकाउंटंट, EFD लिमा इकॉनॉमिक्स, राल्फ डिसुजा एक्स प्रेसिडेंट TTAG आणि निखिल देसाय डायरेक्टर टुरिजम, अशी 8 जाणांची कमिटी आसा. डायरेक्टर ऑफ टुरिजम शिवाय बाकीचे कोण एक्सपर्ट आसात काय म्हणून ऑन टुरिजम? तुम्ही चार्टर ऑपरेटर कोणाक घेतला? चार्टर टूर ऑपरेटर भितर आसा मरे TTAG आहा. स्पीकर सर चार्टर टूर ऑपरेटर ते एक्च्युअली एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्टचे तुम्ही कन्सल्टंट नेमल्या नंतर हे गोष्टी येतली सगळ्यो, पण स्पीकर सर सांगपाक सोदता जे टर्म्स ऑफ प्रिफरन्स म्हणजे स्कोप ऑफ द वर्क, स्पीकर सर स्कोप ऑफ द वर्क हे तुम्ही जे तयार केल्लो आसा तो सगळ्या हावजांतल्या मेंबराक दिवचो, कारण डॉक्युमेंट जो तयार जाता मास्टर प्लॅन जो तयार जाता तो 50 वर्सां खातीर. सो आमच्या हावजांतले जे इलेक्टेड मेंबर्स आसात तेंचे व्ह्यूज कितें आसा आनी विजन कितें आसा ते मातशें आमकां थंयसर हें करपाक बरें पडटलें. सो हो डॉक्युमेंट्स तुमी हावजान दिवचो सगळ्यांक. भितर एक्सपर्ट कोण आसात? चार्टर्ड अकाउंटंट एक्सपर्ट टुरिजमचेर? स्पीकर सर कशें आसा न्ही म्हणे की चार्टर्ड अकाउंटंट सुद्दां जो पयशाचो हिशोब आसा फुडले आमी 50 वर्सां जे कितें खर्च करतले वर्सान काय जातले तुमी येना आमी काय नकळो. कितें आसा जग भयंकर फास्ट बदलत चल्लां. टुरिजमचे आयज टुरिस्ट हांगा येतले फाल्यां येवचे ना. तेन्ना तुमी एक 10 किंवा 15 वर्सां खातीर करात. 25 वर्सां खातीर करुया. तुम्ही एक हाका घेयात मरे. भितर TTAGचा एक्स चेअरमॅन आसा, करंट चेअरमॅन आसा, चेंबर ऑफ कॉमर्साचो अध्यक्ष आसा, 3 जाण आसात, डायरेक्टर
टुरिजम आसा सेक्रेटरी आहा आनीक कोणाक जर तूं कितें नांव दिसता हो टुरिजमाचें बरो ताका हाचे सजेस्ट म्हणणे